नव्या कुशावती जिल्ह्याक लागून त्या भागात नव्यो सुविधा निर्माण जातल्यो, थळाव्याक नवी संधी उपलब्ध जातली। गोयची लोकसंख्या आणि पर्यटक संख्या नदरेमुखार दवरून प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करप गरजेचे आशिल्ले म्हण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयला। जाल्यार सुभाष फळदेसाय म्हणटा तिसऱ्या जिल्ह्याक लागून सांगे, काणकोण, केपें आनी धारबांदोड्या एसटी समाजाक न्याय मेळटलो। प्रस्तावित तिसरो जिल्लो कुशावती हॉस्पिटल, न्यायालयां आणि प्रशासकीय कार्यालयां स्थापन करपाक सुविधा दितलो, जाका लागून गरजेच्या सेवांचो वापर वाढोवन भौसाक महत्वाचो फायदो जातलो म्हूण निलेश काब्राल सांगता। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ही मागणी खूप दीस जाली, खूप फाटले अनेक महिने तशी आशिल्ली आणि त्या हातून भितर ताजेर चर्चा सुद्धा विधानसभेनी जाल्ली आणि त्या एकंदर हातून हो जिल्लो गोयच्या तळागाळांतल्या सकले स्तराचेर पर्यंत उदरगतीचो पावंड्यावयलो एक पैलू आसा आणि तो साध्य जाल्लो आसा। भारत सरकारचे माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाल असे मागास जे तालुके उरल्यात, म्हणजे गांव उरल्यात, असे तांचो मेळून जो जिल्लो जाला ताका ह्या निमतान भितर उदरगतीची नवी दारां तयार जातली, नवी दारां उक्ती जातली। जिल्लो म्हटले बरोबर आमचे कडेन कितें येता, जिल्ला म्हटले बरोबर थंय प्रशासनीकाचे व्हडले ऑफिस येता, ताका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लागता, थंय मागीर सगळ्यो बाकीच्यो साधन सुविधा निर्माण जातात आणि हळू हळू ताका स्वतंत्र अशें एक अस्तित्व येता आणि त्या हातून भितर थंय मागीर एक हॉस्पिटल आसूं किंवा नवी स्कुलां आसूं, नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, नवी कनेक्टिविटी आसूं, बारीकांतल्या बारीक लोकां खातीर खंयचे फॉर्मल जितली बारीक बारीक जी कामां आसा, बेनिफिशियरी स्किम्स आसतल्यो, म्हणजे बाकीची सर्टिफिकेट्स काडपाच्यो आसतल्यो किंवा आनी खंयचे उतारे A14 आसून कितें बाकी आसा, ही सगळीं ऑफिसां त्या डिस्ट्रिक्टांनी एक त्या मेजर डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान हे सगळ्यांक भितर लागीं मेळटा आणि ते तितलेच कमी भागान भितर तांकां ते प्रशासनीय अधिकारी चड आशिल्ल्या कारणान तांकां मुखार वचपा खातीर आनी एक हो नवो पायंडो। Decentralization of delivery of the services was very much required. आमकां आमचे हे जे 4 तालुके आसतले, जावं तो केपें, सांगे, धारबांदोडा आनी आमचे काणकोण, ह्या भागां भितर चडशे प्रमाणान आमचे 1/3 ऑफ द पॉप्युलेशन बिलॉंगींग टू ST कम्युनिटी आणि आमी जेन्ना ST कम्युनिटीज म्हणटा तांचे खातीर लागपी जे फंडाचें नियोजन आयोजन आसा हे आमच्या केंद्रांतल्यान जाता, आमच्या गोंयच्यान जाता। हे खरे प्रमाणान जर तळागाळाक पावतले जर जायत आणि आमी अंत्योदय आणि सर्वोदय ग्रामोदय तत्वाचेर काम करतलो जर जायत जाल्यार आमकां तिसऱ्या जिल्ल्याची गरज ही अत्यंत आवश्यक आसा। हांव फक्त एड करता की लास्ट विधानसभेन हो प्रश्न मांडलो आणि प्रश्न मांडलो तेन्ना एश्युरन्सूय घेतलेले की जे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जे देशा भितर जाता तेन्ना आमचो भागाचो डिस्ट्रिक्ट जावचो आणि एक आमचे हे 4 तालुक्यांत मेळून 27% प्लस ST पॉप्युलेशन आसा आणि थंय जे गांवनगरी वाठारान जे आमचे कुडचड्यार मतदारसंघात जरी तरी तशी कनेक्टिविटी इशू ना, पूण जशे काले कुले आनी बाकीचे एरिया भितर जेन्ना डेव्हलपमेंट हे फुडें जातले तेन्ना हो डिस्ट्रिक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्लो। डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान खुबश्यो दुसऱ्यो गोश्टी जाता, जशे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता, मागीर तुजें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता, म्हणजे अपग्रेड जाता हॉस्पिटल टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अशें करून खुबश्यो गोश्टी जाता, तितून भितर लोकांक फायदो जातलो।